कोणातून अपॉइंटमेंट जाता मे बी एन आर्टी बट दॅट डजंट कम फर्स्ट पयलो कितें पळयता की हो मनीस कोणाचो अमक्याचो डॅश 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 ती त्या प्रमाणे पॉलिटिका म्हणटा त्यामुळे आमचे नुकसान कसं जाला की एक आमची अशी आमचे फॉरगेट अबाउट आर्टिस्ट एक मेसेज फॉलो जाला की हातूर ESGन किंवा इफीन पॉलिटिक्स प्लेज अ व्हेरी डॉमिनंट रोल आणि त्या खातीर आमचे ग्लॅमर दिसान दीस कमी जाता आतां विशाल बाबा सांगले बरोबर 2006 सालांत सलमान खान बी आयल्लो फुटबॉल ग्राउंडाचेर 2005 सालांत उर्मिला मातोंडकर देवानंद बरे आसले आमकां बरे बरे कलाकार मेळटा यश चोप्रा देवानंद राजेश खन्ना शशी कपूर ह्या सगळ्या कलाकार आमी प्रत्यक्ष आज मेळना हेचे कारण कितें खंय तरी रॉंग मेसेज वचपाक लागल्या आणि आमची इफीची रेटिंग दिसान दीस कमी जायत चल्ला सध्या इफीची रेटिंग 100चे पलीकडे पावला 102 103 आमचो नंबर लागता हे म्हाजे कडेन सारको रिकॉर्ड आसा हांव सदां रेटिंग पळयता रेटिंग पळोवपा जाय जशें शहराची रेटिंग वाडटा कशें तशें आमची शहराची रेटिंग उलट आमचो पाळण्यांतले बाळ आमी 2004 सालांत एक गजाल सांग जेन्ना हो मुद्दो येता मनोरंजनाचे वच्चे पयलीं द लिडरशीप ऑफ ESG इज इन डाउट सुरवाती सावन आतांच म्हणना सुरवाती सावन जी लिडरशीप आशिल्ली ESG आय विल नॉट से चेअरमॅन ऑफ ESG तो बाय डिफॉल्ट तुगेलो चीफ मिनिस्टर आसता बरोबर पण ताजी उपरांतची जी लायनअप आसता ती लायनअप हॅज ऑलवेज बीन इन डाउट कांय जाणांचे करप्शनाचे आरोप जाल्यात कांय जाणांचेर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट म्हणून आरोप जाल्यात कांय जाणांनी मॅनेजमेंटा भितर गोंधळ करून उडयला काय ते तर सरळ एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी डेफिनेटली कारण जेन्ना लिडरशीप जे मनीस ESG चलयतात तांचीच क्रेडेन्शियल्स ना डेफिनेटली सारकी ना फाटल्या ज्या 8 वर्सांत ज्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसात ताणें ज्यो सांगल्यात त्याही गोष्टीचेर म्हाका दिसता आमी पूर्णपणे प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा फाटल्या 8 वर्सां भितर ज्यो गोष्टी चुकल्यात त्यो प्रॉपर खंय चुकल्यात ताजेर बोट दवरून व्यवस्थीत जें कितें पळय चुकीचें आसा हें चुकीचें काडून व्यवस्थीत थंय योग्य प्रकारे करपाची गरज आसा आणि तें डेफिनेटली जातलें आणि हाका मागीर जबाबदार लीडर पयलींची लिडरशीप आर यू एश्युरिंग अ कंप्लीट प्रोब इनटू द अफेअर्स ऑफ ESG इन लास्ट 100% विल यू प्रोब 100% आर यू हॅपी विथ दॅट प्रमोद हांव हें मान्य करना म्हाका उलट अशें दिसता की पॉलिटिशियन्साक ESG भितर इंट्रस्टूच ना कित्याक ताजें बजेट जें आसता ती 20 कोटी रुपया एन्युअल बजेट सो तातूंत भितर कोणाक म्हणजे खंयचोय चीफ मिनिस्टर आसूं ताका फॉर हिम ESG हॅज बीन द लास्ट हांव मान्य करना बिकॉज फॉर मी ESG इज नॉट ओनली बजेट फॉर मी ESG इज नॉट ओनली बजेट it is some of the dreams which we want to bring into reality. That is because you are not only politician. म्हाका सांगा ताजो मुद्दो हा की I am going to investigate into 8 years affairs of ESG into all the corruption matters. तुम्ही तयार आहात कारण तुमचेरही करप्शनाचे आरोप झाले 100% आणि तुमचे इन्व्हेस्टिगेशन जातले तुमची तयारी आहे म्हजी सामकी तयारी आसा आणि इतलेंच न्ही की फाटली 3-4 वर्सां म्हणजे इफ यू सी द रेकॉर्ड्स यू विल कम टू नो अनफॉर्च्युनेटली कितें जालें की हांव केन्नाच पब्लिकली वचूना बिकॉज आय वॉज द मेंबर दॅट सो म्हाका तें दिसतालें की बाबा म्हजे जे कितें मुद्दे आसा ते हांवें मिटिंगेन मांडपाचे टुडे इज द फर्स्ट टायम दॅट आय एम कमिंग ऑन द पब्लीक प्लॅटफॉर्म आनी टू स्पीक अबाउट ESG सो म्हजे कोतान म्हजी हीच मागणी आसा की सामकें दूध का दूध पानी का पानी जावपाची यू आर ओपन फॉर आय एम व्हेरी मच ओपन आणि इवन अबाउट द एलिगेशन्स व्हिच वर लेवल अगेन्स्ट यू 100% आणि हातूंतल्यानच लोकांकय कळणी की बाबा ESGतल्यान किंवा इफीतल्यान गोंयकारांक खरोच फायदो जाला काय ना हे सामकें महत्वाचें आसा आनी प्रोब जावप हे सामकें इम्पॉर्टंट आणि प्रत्येक गजालीचेर प्रोब जावपाक जाय यू आर ओपन फॉर द आय एम व्हेरी मच ओपन फॉर द स्क्रुटिनी ना ओपन फॉर द स्क्रुटिनी म्हणटा बरें आसा आतां कोणी आरोपी प्रत्याव ते जातलेंच आमकां आमी विचार हांव जालोच विचार करता की हेजो आमकां कितें फायदो जातलो फिल्म मेकर ह्या गोष्टीचेरूच हांव हें करपाक सोदतां कित्याक पळयात आता फिल्म कल्चर सध्या गोंयांत ना लेट अस एग्री कितें म्हणून फिल्मां काडटा कोण पळयना कित्याक फिल्मां काडटात देर इज नो यूज ऑफ ह्या गोष्टीचेर हांव मातसो हाजो आमकां फायदो कितें जातलो हें आमकां जाय ना पूण हांव एकच मुद्दो म्हजो हांव मिलिंद बाबा कडेन ह्या गोष्टीचेर सहमत ना की गोंया फिल्म कल्चर ना कांय जाण म्हणटात की इफीक लागून गोंया फिल्म कल्चर आयलो होय मुद्दो चुकीचो 24 एप्रील 1950 ह्या दिसा मोगाचो आवंडो हो आल्जेरी ब्रागांझाचो सिनेमा प्रदर्शीत जालो कोंकणी सिनेमा गोंयांत तेन्ना फिल्म कल्चर आशिल्लो द सो कॉल्ड हायप वॉट इज बींग क्रिएटेड नाव सो म्हजे कोतान फिल्म कल्चर हो गोंयांत आशिल्लोच मिनाक्षी शिरोडकर ग्लॅमर म्हणटलो जाल्यार मिनाक्षी शिरोडकरान तेन्ना जे डेरिंग स्टेप घेतिल्लें
ती गोंयकार. तुम्ही म्हणता ते पयलीं सावन ते आशिल्ले न्ही. हे हांव वयर कितें म्हणटा? प्रमोद एक मिनिट या. हांव ताजेर मातशें उलोवंक सोदतां. कशें आसा की ऑफकोर्स तो प्रोब बीब जे आसा हें वखद करपाच्यो गोश्टी जाल्यो पूण त्याच बरोबर पोशक आहार दिवप आमकां थोडोसो गरजेचो गरजेचं आसा. दोन्ही बरोबर न्ही. एक्झॅक्टली पथ्य जाय फक्त वखद दिवून एक्झॅक्टली जायना. वखद जशें दिलें वखद दिवन आमी पयलींची काही दुयेंसां आसा ती पयस करूंक काय शकतात पथ्याय पाळची पूण पडटली. पथ्य पाळून ताजेर पोशक आहार दिवप सामको सामकें गरजेचो गरजेचें. आसा. बरोबर. आतां एज फार एज फिल्म कल्चर इज कन्सर्न म्हाका दिसता फिल्म कल्चर म्हणजे एक दोन पिक्चर तयार जाले ओन्ली म्हणजे फिल्म कल्चर न्ही. तशें गोंय ही कलाकारांची खाण. गोंयान कलाकारांची अजिबात कमतरता ना पूण फिल्म कल्चराक एक प्रोसिजर आसा. म्हाका दिसता फिल्म कल्चर जर प्रॉपर डेव्हलप जातलें जाल्यार ताका 3 पावंडे आसात. इफी किंवा थिएटर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जातूंतल्यान आमी लोकां पर्यंत हो सिनेमा पावयतात हो तिसरो पावंडो. म्हणजे ऑफकोर्स तो गरजेचो आसा त्या शिवाय फिल्म कल्चर डेव्हलप जावप केन्नाच शक्य ना. इफी येवप नवीन नवीन थिएटरां येवप बरे क्वॉलिटीची थिएटरां येवप आनी लोकां पर्यंत ही कलाकृती समोर वचप हो तिसरो पावंडो जाका आमी फिल्म एक्झिबिशन अशें म्हणुया. आमी तिसरी पावंड्यावेल्यान सुरवात केल्या. थंयच्यातल्यान कशें आशिल्लें दॅट मोटिवेशन जें आसा हें मोटिवेशन येवपा खातीर तिसऱ्या पावंड्याची गरज आसा. सामकीच गरज आसा. त्या शिवाय मोटिवेशन मेळना. दुसरो पावंडो जो आसा दॅट इज फिल्म प्रोडक्शन. कारण फिल्म प्रोडक्शन केल्या शिवाय तुम्ही फिल्म दाखोवच शकना. सो फिल्म प्रोडक्शन हो इफी आयिल्ल्यान नवीन नवीन प्रोड्युसर फुडें सरले हाजे पयलीं जाताली पूण ज्या प्रकारचे मोटिवेशन लेवल जाय आशिल्लें इफी वॉज अ मोटिवेशनल फॅक्टर. एब्सोल्युटली. कित्याक जोपर्यंत हांव कलाकृती करता खंय दाखोवप ती म्हाका खबर ना. हांव फक्त एक मडगांवचो एक विशांतान आनी हांगा येवन एक अशोकान नॅशनलान दाखयलें जाल्यार ती पूर्णपणे लोकां पर्यंत पावना आनी फक्त तातूंतलो फायनान्शियल न्ही तर लोकांची तोखणाय मेळप ही एक प्रत्येक कलाकाराची मनोमन इच्छा आसता. सो ताका लागून फिल्म प्रोडक्शनाक इफी नंतर चालना मेळ्ळी. नवीन नवीन प्रोड्युसर डायरेक्टर फुडें येवपाक लागले गोंयान करपाक लागले. पूण म्हाका दिसता हे दुसऱ्या आनी तिसऱ्या पावंड्याच्या नंतर पयलो पावंडो जो आमी निग्लेक्ट जाल्लो आसा आनी आमी तो विसरिल्लो आसा दॅट इज फिल्म एज्युकेशन. कारण फिल्म एज्युकेशन हो पयलो पावंडो आसा. फिल्म प्रोडक्शन हो दुसरो पावंडो आनी फिल्म एक्झिबिशन तिसरो पावंडो. फिल्म एज्युकेशन म्हणटा शर्मा. फिल्म एज्युकेशन जें आसा ना जाल्यार ताजो दुश्परिणाम एक जाता की गोंयचो मनीस घडये ताजेर फिल्म करता आसत पूण सगळी जी तंत्रज्ञ टेक्निकल गोश्टी आसात हो भायलो मनीस येवन करता आनी ताजो फायदो गोंयच्या मनशाक जायना आनी दॅट इज द प्रिसायज रिजन गोंयान फिल्म कल्चर रुजना. म्हाका एक गजाल सांगा ह्यो गजाली एसजी कडच्यान डेफिनेटली इज एक्झॅक्टली हिटिंग ऑन द हेड ऑफ द नेल. कशें आसता ह्यो गजाली एसजी कडच्यान जावपाक जाय. खंयची गोश्टी जर करतले जाल्यार डायग्नोसीस हॅज टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अनलेस अँड अंटील यू डू प्रॉपर डायग्नोसीस यू कॅनॉट डू मेडिकल ट्रीटमेंट जावपाक. Let's say one thing very bluntly here when you are putting this point very forthrightly. The main thing right now हे खंय तरी ESGच्या चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसराचें काम आशिल्लें जाणें ह्यो गजाली एक्चुअली एक्झिक्यूट करपाक जाय आशिल्ल्यो. तुमी मनोरंजनाचो विशय काडलो. तुमी आसतना मनोरंजनाक तुमी कांयच करपाक शकना. सीईओ उरलो तोच ना आनी आमी करपाक शकले ना ते शकले ना. सीईओ न्ही. आश्चर्य दिसता की आतांय म्हणजे जेन्ना परिवर्तन जालें तेन्नाय कोण काय सीईओची परिवर्तन जालें ना. ही एक दुर्दैवी गजाल. आतां शर्मत जे म्हणटा की फिल्म कल्चर डेव्हलप जावपाक जाय किंवा ह्यो सगळ्यो गजाली करपाक पूण म्हजो मुख्य मुद्दे आसता एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचो रोल फक्त फिल्म कल्चर डेव्हलप करून सोंपना. वी हॅव टू प्रमोट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन गोवा. आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन गोवा जेन्ना आमी म्हणटात आज सनबर्न फेस्टिवल सनबर्नाक लास्ट मोमेंट पर्यंत आमची परमिशन मेळटलें काय ना हें गव्हर्मेंट डिसायड करना. तांकां जागो खंय मेळटलो. आज गोंयांत जर तर एक बरो अवॉर्ड सेरेमनी करतलो आज गोंयांत जर तर एक बरो इव्हेंट ऑर्गनायज करतलो जाल्यार आज ग्रावंड अवेलेबल ना. इफ यू गो अँड बुक कांपाल ग्रावंड थंय कंडिशन आसता की गव्हर्मेंटाचो जर कितें इव्हेंट आसत किंवा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितें आसत जाल्यार तुमगेलो टोटल सेटअप आसा तो डिसमेंटल करचो पडटा. सो एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवान ह्याय गजालींचेर विचार करप खूब गरजेचें आहा. कलाकाराची खाण बरोबर 2000 तुमी कित्याक हतबल ठरले तो सीईओ हालोवपाक. सीईओ हालोवपाक कम आउट ब्लंटली न्ही तुमी सांगात न्ही तुमी कित्याक हतबल ठरले. सी बेसिकली इट्स अ मिस्ट्री आनी हांव हाजेर म्हणजे म्हाका इट्स अ मिस्ट्री विच यू नो बट यू डोंट वॉन्ट टू रिवील. ना अशें ना
अशें ना अशें ना. म्हाका दिसता की प्रमोद ताजेर उलयतलो जाल्यार म्हाका दिसता तुवें आनीक डिबेट दवरचें debate. पडटलें किंवा आनीक एपिसोड दवरचो पडटलो जातूंत आमी फक्त एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी मनोरंजन शेवट एकच मुद्दो ताणी उलयता परिवर्तन जालें पण सीईओचे परिवर्तन जालें ना सो तांच्या वेळार प्रोटेक्शन आशिल्लें तुमच्या वेळार प्रोटेक्शन आसा अजिबात ना प्रोटेक्शन हो शब्द म्हाका दिसता चुकीचो आसा डेफिनेटली Yes, तुम्ही ना, ना. जशी उलयता कलाकार ना. उलयतात ना, ना. ताजे वेळार तुमकां ना, ना, कोणाकच ना. नाका पण स्टील मनीस थंय उरता इट्स एक प्रोटेक्शन मिनिट, वॉट एक इज मिनिट. दिस हांगा विशय कोणाचोच पर्सनल ना बरोबर कोणाच्याच definitely. विरोधान नाका जाय अशाचोय विषय ना बरोबर ESG बरें जाल्लें जाय न्ही. एक्झॅक्टली ईएसजीचो आणि ईएसजीतल्या कारणान गोंयचेर ताजो बरो इफेक्ट जावपाक जाय ह्या गोष्टीचेर हांव एकूच सांगन एक गोष्ट जी हांवें आतांच सांगल्या सगळ्या गोष्टीचेर प्रोब जातलो सगळ्या गोष्टीचेर And प्रोब people जातलो will taken to the task. येस Heads will roll. एब्सोल्युटली वेदर Heads will roll. वेदर दॅट पर्सन इज इन एनी पोझिशन Position. त्या गोष्टीचेर हें जातलें फक्त हांवें आनीक एक गोष्ट सांगूंक शकता खूब फाटी तूं म्हणूंक शकता की ताजेर पयलींच कित्याक जालें ना एक गोष्ट हांव सादी एक एग्जाम्पल म्हणून दिता चवथ 2 दिसांचेर आयिल्ले तेन्ना घराचे वाशे बदलपाक कोण काडिना सगळ्या गोष्टींचेर व्यवस्थीत पळयतले हो जो उत्सव जो आमच्या गोंयचे एक आज प्रतिश्ठेचो विशय जाल्लो आसा ताजेर व्यवस्थीत सगळें जाले नंतर सगळ्या गोष्टींचेर प्रोब जातलो गणपतीचे विसर्जन जातकीर घराचें काम सुरू जातलें इतली तरी डेफिनेटली डेफिनेटली गणपतीचें विसर्जन जाले नंतर घर डागडुजी करपाचें काम डेफिनेट सुरू जातलें लास्ट कमेंट म्हाका तुमचे कडच्यान जाय एक कलाकार म्हणून एक फिल्म निर्माते म्हणून शर्मदय आसा तेयी आसात घडये फाल्यां आनी परिवर्तन जातलें कितें जातलें एक तर हे थंय आसतलें ते हांगा आसतलें इतलें जातलें तुमची अपेक्षा कितें सांगा आमची अपेक्षा इतलीच की जी फिल्म कल्चर आसा आतां विशालवार म्हणे की 1950 पिक्चरां जातालीं म्हाजे कडेन 1960 रिकॉर्ड तेन्नाय पिक्चर जातालीं लोक पळयताले आज लोक पळयना आयज एक्झिबिशन आनी म्हणा शर्मा बाबांत एक्झिबिशन जायना लोकां कडेन पिक्चर पावना कॉलेजींतल्या भुरग्यांक 4 कोंकणी पिक्चराचें नांव विचारलें म्हळ्यार कॉलेजींतल्या लोकांक भुरग्यांक सांगूं येना कॉलेजींतल्या भुरग्यांचो इन्वॉल्वमेंट इफीन कमी हे सगळें दुरुस्त जावपाक जाय रेक्टिफाय जावपाक जाय तरूच इफी सक्सेसफूल जातलो कारण फक्त प्रोप केलो आनी कोणा दोशी ठरयलो ताचो आमकां आमचें उद्दिश्ट साध्य जावपाक एज अ फिल्म मेकर म्हळ्यार 3 गजाली एक म्हळ्यार पयली दोशीक तांकां हे करा पयली दोशी पथ्य करात. पाळात आनी पोषक आहार हा, दियात पोषक म्हणजे आहार तेच दियात, म्हणणें. डेव्हलपमेंट करा. फक्त वखद करप इतलो भाग ना. इतलो भाग न्ही. ताका पथ्य पाळून ताका योग्य पोषक आहार दिवपाक आहार जाय दिवप. फुडें आतां हाजेर जावचो चड जाय पळोवप. स्ट्रेस दिवपाक जाय हय. न्ही आनी म्हजें हेंय म्हणणें आसा की कशें आसा लोक पळयनात एकदम खरी गजाल आसा कारण आज कोंकणी पिक्चर आणि दुसरो जर हिंदी पिक्चर इंग्लीश पिक्चर लागिल्लो आसत आज आमचो तरणाटो इंग्लीश किंवा हिंदी पिक्चर पळोवपाक वता त्याच बरोबर थोडेशें इंट्रोस्पेक्शन आमीय करपाक जाय की आमी ज्या प्रकारचे पिक्चर बरे तयार करतात आज एक अभिमानाची गजाल आसा दिगंत सारको पिक्चर आज इंडियन पॅनोरामान पाविल्लो आसा हांव म्हणटा एक बरें लक्षण आसा सो अशा प्रकारचे बरे फिल्म जर तयार जायत म्हाका दिसता लोकांकूय बी पिक्चर बरे दियात लोक पळयतले डेफिनेटली आणि पिक्चर बरे जर दितले हय. जाल्यार गोंयान बरे फिल्म मेकर्स तयार जावपाक जाय ताचे खातीर फिल्म एज्युकेशन हांव परत एकदा सांगता आसपाची महत्वाचें. गरज आसा गोंयान भितर फिल्म इन्फ्रास्ट्रक्चरूय जावपाची गरज आसा लास्ट फक्त 30 सेकंद प्रमोद एक गोष्ट लक्षात घ्या की इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केलो म्हणूनय जायना आयनॉक्स जो आमकां 30 लाख रुपये फारीक करतालो आज तो 15 लाख फारीक करता म्हणजे हाजोर ताका ते चलोवपाक परवडना तर आमी फक्त मल्टिप्लेक्सीस नवे बांदले पयर फाटे अंबिका सोनी लास्ट पॉइंट Infrastructure, Last point, infrastructure does not mean only theaters. For me, infrastructure also means film बरे तयार करपाक जी नवी टेक्नॉलॉजी जाय ती आज गोंयांत हाडपाची हाजेर हांव गरज आसा. थांबता म्हणजे सामको वेळ सोंपला 3 गजाली हातूंतल्यान एकूच जाल्यार एक म्हळ्यार एज्युकेशन जावचें सगळ्यात पयलीं दुसरी म्हळ्यार ज्यो सुविधा आसात त्यो तयार जावच्यो आनी तिसरी म्हळ्यार ESG रोग जाला हे सगळे जाण मान्य करतात पण फक्त तो रोग निवळावचो न्ही जाल्यार ताचे बरोबर तो पौश्टीक आहारय दिवचो इतल्याचेर आमी डिबेट आतात म्हजो वेळ सामको सोंपला खूप व्हडले विषय झाला परत अनेक डिबेट करूया हाजेर इफी सोंपतकीर विसर्जन जावन गणपतीचे मागीर घर सारकें करपाक बसया तुम्ही तिघी जाण आयले इफी चालू आसतना आनी इंटरस्ट केली थँक्स अ लॉट इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू पळयत रावात स्टुडंट मिडिया नमस्कार